स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असोसिएशन ऑफ गोवा यांच्यानी आयोजित केल्ले आयचो हो क्रिकेट टुर्नामेंट जाल्यार 5 दीस जाले चालू हा. सगळे बशिल्ले मान्यवर जे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आणि मेंबर्स तशेंच इन मेमरी ऑफ विजय गाड याचे उगडासाक हो टुर्नामेंट घडोवन हाडटा. तुमी म्हाका उगडास येता ह्या ग्राउंडार 800 मिटर्स रानाक हांव सेकंड येयल्लो. तेन्नासून जे फातर आता उलयल्ले ते फातर तशेंच आहा. जे हांव 14 वर्साचो आसलो. टुडे आय एम 41. सो 14 वर्सां जे फातर जे आसले ते मातशे सायजीन व्हडले जाले आसतले. बट एवरीथिंग इज एज इट इज. इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर आमी खूब पयशे मोडले, पूण म्हाका दिसता ते वेगवेगळे जाग्याचेर मोडले ज्या ग्राउंडाचेर आयज बसून भुरगे वचना. म्हाका दिसता पयशे मोडपाची गरज आहा. and this is the need of the hour for this could be a cricket ground and that is the football ground. म्हणजे हे जावपाक जाय. एक वाटेन क्रिकेट ग्राउंड, एक वाटेन फुटबॉल ग्राउंड. I will put this proposal in writing, बेश्टे उतरांनी न्हू, in writing to the director of sports, to the minister of sports and to the chief minister. Schools come over here for participation. They can go to that ground. कित्याक थिंगासोर रनिंग ट्रॅक केल्लो आहा. Professional running track at Bambolim. This could be only used for cricket purpose. State of the art mini stadium can come over here. And the winners of this tournament today, the Herald and runners up Tarun Bharat. गेल्या वर्सा सेम आसले, ह्या वर्सा सेम आहा. म्हाका दिसता तुमी प्रॅक्टीस करिना. तरुण भारत प्रॅक्टीस करिना. I will speak to Kiranji Thakur. Congratulate the Herald because they have shown the spirit of cricket. Like you can सगळे मातशे दिसता जिवान मातशे बरे आहा ते पळया सायजीन पळया. दिसता हेराल्ड इज गिविंग बेटर टॉनिक्स. सो तेजो सिक्रेट कितें आहा तो कोणाक एकट्या कडेन दिसारा. वॉट इज द सिक्रेट? सो congratulations to both the teams, Tarun Bharat as well as Herald. And all the other participating teams, whoever have participated, and the spirit of sports the journalists have shown today. म्हणजे